हलदोणच्या पंचायतीन ग्राम स्वराज अभियानाचे 14 एप्रिल ते 5 मे मेरेन आयोजन केला। ह्या निमतान पंचायतीन स्वच्छता मोहीम, रांगोळी सर्त अशा विंगड कार्यावळींचे आयोजन केला। 24 एप्रिलाक पंचायती राज दीस मनयतली, तशेंच खासा ग्रामसभा आयोजित करतली। आरडीएक्सको खातीर हलदोणच्यान गौतम शिरोडकार। पेरेंट्स आणि भुरगे तुमकां खबर आसा 14 एप्रिल ते 5 मे हो ग्राम स्वराज अभियान म्हणून साजरो करपाचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांणी केलेला। त्या संदर्भात आमी गोंयांत वेगवेगळे एक्टिविटी प्लॅन केल्ले आसा एज अ स्पेशल हे, आनी प्रामुख्यान ह्यो एक्टिविटी गोंयांत आमी 14 एप्रिल ते 24 एप्रिल पासून करपाचें केला। आणि त्याच संदर्भात तो आयचो 18 एप्रिल हो दीस आसा हो स्वच्छता डे म्हणून मनोवपाचो गेलो। ह्या स्वच्छता डेचो उद्देश धरून भुरग्यां मदीं हेची एक प्रामुख्यान इम्पॉर्टन्स कळपाक लागून रांगोळी कॉम्पिटिशन किंवा हेर कॉम्पिटिशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन ह्या माध्यमातून त्यांची ही जी स्वच्छता बद्दलची जी हे आसा इम्पॉर्टन्स आसा त्यांच्या मनात रुजोवपाक जाय, कारण ही जी पिढी आसा ही फुडें वचून स्वच्छताचे हे आमकां करता। आमी जर घरांत भुरग्यांक जर ह्याच हेजेर जर स्वच्छताचें म्हत्व पटोवन दिलें, तें म्हत्व ते आपल्या पेरंट्साक पटयतात। सो ही फुडें वाटचाल बऱ्या भशेन जाली जाल्यार आमची भारत देश, आमचो गोंय राज्य हे आमचें जें बौद्ध वाक्य जावन आसा स्वच्छ गोवा नितळ गोवा हें जावपाक आमकां बेगिनांतल्या बेगीन आमकां हें शक्य जातलें। सो म्हाका खोशी जाता ही खुबशीं भुरगीं हांगासर जमतात, बऱ्यापैकी कोणे रांगोळी कॉम्पिटिशन हें केल्लें आसा, तातूंतल्यान जी थोड्यांची हें आसा जे आयडियाज घेवपा सारके आयडियाज आसा हांव तांकां खरीच खुलूनीक परबी दिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। हलदोणा पंचायतीच्या वाठारान ग्राम स्वराज अभियान हेच्या अंतर्गत जो केंद्र सरकाराचो मोदी सरकाराचो जो कार्यक्रम आसा 14 तारखेच्यान सुरू जाल्लो आसा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेच्या जयंतीच्या दिसा निमित्त हो सुरू जाल्लो कार्यक्रम। त्या दिसा आमी एक कार्यक्रम केलो, प्रभात फेरी केली आनी आयज स्वच्छता दिन ह्या दिसा निमित्त हांगसर बारीकशे आमी आमच्या वाठारान चिल्ड्रन्स पार्क आहा तेजे क्लिनिनेस केले ल्हान भुरग्यांक घेवन। भुरग्यां खातीर एक आयज स्पेशल कार्यक्रम आसलो, पोस्टर कॉम्पिटिशन जेची थीम आसली म्हाजी विलेज कशी आसची किंवा 20 वर्सांनी म्हाजी विलेज कशी आसतली, हे भुरग्यांचे विचार तेंच्यांनी चित्रकरणान हाडले। तशेंच बायलां खातीर, सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आज रंगोळी कॉम्पिटिशन आसले। स्वच्छता दिना निमित्त जो आयोजीत केल्लो तेजी थीम आसली माय स्वच्छ विलेज, म्हाजी विलेज कशी नितळ आसची। ह्या कार्यक्रमान भरपूर लोक म्हाज्या वांगडा आसा, म्हाजे पंच वांगडी, गांवची सगळीं भुरगीं, VDCची मेंबर आनी इतर नागरीक जे गांवा खातीर कितें तरी करपाचें ध्येय आसा अशे प्रतिश्ठीत नागरीक म्हाज्या वांगडा हांगसर आसा ह्या हलदोणा वाठारान। हेच्या फुडें वचून आमी 24 तारखेक स्पेशल ग्रामसभा जावपाची आसा, तेजी इन्विटेशन प्रत्येक घरान ह्या हलदोणच्या वाठारान जे घर आसा ते प्रत्येक घरान इन्विटेशन दिले वयतले सगळ्या लोकांक ग्रामसभेक येवपाक लागून। आनी त्याच दिसा 24 तारखेक सांजची बाल ग्रामसभा आसतली, भुरग्यांची ग्रामसभा आसतली। त्या ग्रामसभेकूय हांव सगळ्यांक उलो मारता, म्हाज्या वाठारांतल्या सगळ्यांनी जो केंद्र सरकारचो कार्यक्रम आनी ग्राम स्वराज अभियान म्हणजे आमच्या देशांत 3 टायर सिस्टम आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट आनी लोकल हेजेर सेल्फ लोकल बॉडी, पंचायत म्हणा किंवा म्युनिसिपालिटी म्हणा। हेच्या अंतर्गत आयज पंचायत दिन 24 तारखेक आसा, त्या दिना निमित्त हो कार्यक्रम केंद्र सरकारान आमकां सांगला। बाल ग्रामसभा एक्चुअली पयलीं पासून आसा, पूण आमचे लोकल लेवलाचेर तितली हे जायनासली। हो उद्देश साधूनच आमी आनीक एक्टीव करपाक बरें पडटलें। भुरग्यांकूय भुरगे आसा पळय, आमी बारीकशे आख्ख्या वाठारान आमच्या पळयता, आख्ख्या गोंयानूच म्हटल्यार जाता,
भुरग्यांचें पार्टिसिपेशन ग्रामसभेन आसना ह्या माध्यमांतल्यान तांकां कळटलें बाबा आपलो खंय तरी विचार केला वयता आनी भुरग्यांक प्लॅनिंग करपाची कितें तरी एक संदी मेळटली, आपले विचार व्यक्त करपाची संदी मेळटली. म्हाका तरी दिसता हो बरो उद्देश आसा आनी भुरग्यांनी ताजो सक्रीय सहभाग लावन फायदो घेवचो.